त्याच्या 33व्या अधिवेशनात तुमकां या निमण्या सत्रांत येवकार दिता आनीक ह्या वेळाचेर थाराव मांडणी जातली आणि मागीर उपरांत समारोपाचो सुवाळो जातलो. हांव मागतां प्रशांत बाब नायक हांणी फादराक माचेर घेवन येवचे. फादर मोहजीन आतायत. तशेंच आयोजन समितीचे कार्याध्यक्ष अनंतबाब बोगनी, सचिव मंगलदास भट, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्यदर्शी सरकार्यदर्शी गौरीश वेर्णेकार बाब आनीक भांडारी शिरीष बाब नायक हांणी माचेर येवचे. आमचे मदें हेमाबाई नायक येवपाचे आशिल्ले पूण कांय कारणां खातीर हांगा पावपाक शकले ना. हेमाबाई परिशदेचे उपाध्यक्ष आसा सद्याक. ज्यो थारावणी आमी घालपा खातीर एक ल्हानशे कास केल्ली आनी तातूंत भितर थाराव घालचे अशी मागणी केल्ली. कांय थाराव म्हणून आमकां सुचोवणी आयल्यो ताजेर आमी विचार करतले. आनीक जे थाराव आयले आनीक जी सत्रां हांगा घडून आयली तातूंतल्यान थोडे थाराव आयले जांची मागणी हाजे वेल्यान माचे वेल्यान जाली. ते थाराव हांगा मांडटले. हांव ते थाराव मांडपा खातीर शिरीष बाबाक लागीं मागता. आमचे चेतन बाबान सांगिल्ले तशे वेगवेगळ्यो सूचना येयल्यो, ठराव कोणें दिले नाशिल्ले पूण त्यो सगळ्यांचो आस्पाव ह्या ठरावा भितर जाला. ठराव नंबर 1, जशे गोंयांत शासकीय पावंड्याचेर मुळाव्या शाळांनी शिक्षणाचे माध्यम कन्नड आनी उर्दू आसा, माध्यमीक पावंड्यार कन्नड आनी हेर भासांक तिसरी भास म्हणून शिकपाची मेकळीक दितात आनी त्या खातीर शिक्षकाची पगारी तजवीज करतात आनी अनुदानय दितात. त्याच प्रमाण कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्र ह्या शासनांनी सगळ्या पावंड्यार कोंकणी शिकपाक मेकळीक आनी अनुदान दिवचे आनी त्या खातीर गोंय शासनान खर यत्न करचे अशें हें अधिवेशन मागता. सगळे तारयांच्या गडगडाटान हो ठराव एकमतान हात वयर काडा. सगळे एकमतान हो ठराव पास जालो अशें धरतात. ठराव नंबर 2, सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणी प्रशिक्षणां सातत्यान जावची आनी सरकारी कामकाज कोंकणीत चलचें अशें हें अधिवेशन मागता. सगळ्यांनी हात वयर काडला म्हणजे हो ठराव मानून घेतात. ठराव नंबर 3, कोंकणीची अंमलबजावणी जावची हे खातीर गोंय सरकारान कॅबिनेट दर्जाचो भाशा आयोग स्थापन करचो आनी ताजें आयुक्त पद बिगर राजकीय व्यक्तीक आनी भाशा जाणकाराक दिवचें. तशेंच राजभाशा अधिनियमाचो भंग जाता जाल्यार दंडात्मक कारवाय करपाचो अधिकार ह्या आयोगाक दिवचो अशें हें अधिवेशन मागता. हो ठराव एकमतान पास जाता. ठराव नंबर 4, कोंकणी विशय 12वी मेरेनच्या शिक्षणात सक्तीचो करचो अशें हें अधिवेशन मागता. हातून ठराव एकमतान पास जालो. कोंकणी विशय 12वी मेरेनच्या शिक्षणात सक्तीचो करचो. ठराव नंबर 5, गोंय शासनाच्या नोकऱ्यांनी 15 वर्सांच्या राबित्याचो दाखलो आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान सक्तीचें आसा त्या कलमाची शासनान कडकसाणेन अंमलबजावणी करची आनी त्या कामात कसलीच शिथिलताय दिवची न्हय. त्याच प्रमाण गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी नोकऱ्यां खातीर कायद्याक धरून 80% नोकऱ्यो गोंयकारांकच मेळटल्यो
हाची उद्योगीक अस्थापनाचेर सक्ती करची अशें अधिवेशन मागता. सगळ्यांनी हात वयर काडला. थाराव नंबर 6. कोंकणी साहित्याचें लिप्यांतरण कन्नड ते देवनागरी, देवनागरी ते कन्नड, रोमन ते देवनागरी आणि देवनागरी ते रोमन तशेंच हेर लिप्यांनी जावची आनी ही जपसालदारकी गोवा कोंकणी अकादमीन घेवची अशें हें अधिवेशन मागता. गेल्ल्या अधिवेशनाक ही सुचोवणी परिशदेन करची अशी आयिल्ली गेल्ल्या संमेलना वेळार आनी ताका अनुसरून परिशदेन जो वावर केला, वावर चालीक लायला आनी लिप्यांतरणाची 2 पुस्तकां, एक पुस्तक आमचें ऑलरेडी जालें. थाराव नंबर 7. वेगवेगळ्या प्रांतांनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार कोंकणीत जो वावर चलता ताका सुसूत्रताय हाडचे खातीर सगळ्या संस्थां मदीं समन्वय आसचो आनी ते खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी विश्व कोंकणी केंद्रान फुडाकार घेवचो अशें हें अधिवेशन मागता. हे आशिल्ले सगळे ठराव एकमतान पास जाल्यात. सगळ्यांनी हात वयर करून एके सगळ्यांनी आपली सहमती दाखोवची. सगळ्यांनी 7 ठराव पास जाले अशें एकमतान सगळ्यांनी हात वयर काडून ताका सहमती दिवची. हाच्या खातीर फायनान्शियल जो फंड आसा तो फंड साहित्य परिशद खंयच्यान हाडटली हो प्रश्न आसा. एक दुसरी गजाल, जर समजा हो कोंकणी अकादमीच्या मार्फत स्वतंत्र विभाग केलो आसत जाल्यार ताच्या खातीर बजेटात फेसिलिटी आसतली केलो जाल्यार मागीर तो आमच्या कोंकणी अकादमीक दिवच्या बदला साहित्य परिशद कित्याक घेता? ताच्या खातीर जर प्रकाश बाब, तांणी ठराव मांडटा आसतनाच असं मांडला की लिप्यांतराची जे हे आसात म्हळ्यार वेगवेगळ्या लिप्यांतल्यान एकमेकां भितरली लिप्यांतरण जे जावपा जाय ताजी जापसालदारकी कोंकणी अकादमीक दिवची. इतल्यान तांकां फंडय आसा आनी जर आमी सगळ्यांनी जर मदत जर करत जाल्यार ते जावन पडटले. म्हणटकीर ती गोवा कोंकणी अकादमीक दिवची अशें थाराव जाला. परिशदेन हो थाराव आमी करता म्हणून घेतलो ना. आमी इतलेच म्हणिल्लें की गेल्ल्या वर्साच्या संमेलना भितर हो थाराव जाल्लो त्या वेळाचेर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन हें घेवचें अशें ठरिल्लें. ताका अनुसरून एक पुस्तक आमी ऑलरेडी केलां जे हातूंतल्यान कन्नड लिपींतल्यान देवनागरीक आयलां आनी रोमेंतल्यान देवनागरी भितर येवपाचो प्रोसेस चालू आसा. हय, हे गेल्ल्या संमेलनान जे ठरिल्लें ताजी इम्प्लिमेंटेशन म्हणून हे जालां. हाजे मुखार आमी प्रयत्न करतले ते गोवा कोंकणी अकादमींतल्यान जावचे. तातूंत भितर आमी हे करचे ना, कित्याक होय बी आमकां हें आसाच की आमचे कडेन फंड आसना, म्हळ्यार परिशदे कडेन फंड ना, ऑफिस ना, हे ना, म्हळ्यार रिसोर्सीस बाकीचे कडेन हें जाता पूण ते ओडून घेतिल्ल्या भशेन जाता. आनी तांची तशी स्किमूय बी आसा ऑलरेडी, लिप्यांतरणाची स्कीम आसा. ती जर चड एक्टिवेट करत जाल्यार ताचो फायदो चड जातलो अशें म्हणून ह्या वर्सा हो ठराव आयला अशे तरेचो. सगळे 7 ठराव एकमतान सगळ्यांनी मानून घेतले, त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. एक 5-10 मिनटां भितर आमी अवधूत बाब पावत आयल्यात आनीक एक 5 मिनटां भितर आमी ही समारोपाचो सुवाळो आमी सुरू करतले. तुमी भायर वचची न्ही, रोखडेच आमी सुरू करता. देव बरें करूं.